हॅलो एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करूया एक चिकनाची रेसिपी, चिकन काफ्रियाल. चला तर सुरवात करूया. सो ताच्या खातीर हांवें घेतला कोरिएंडर एक बंच, लसणीची पाकळी, एक लिंबू, एक कांदो असो उबो घेतला. तो मागीर तुमकां दाखयता कित्याक तो. थोडी आले, चिकन घेतला आणि मसाले घेतला. तातूंत दाखयता हांव तिखी, लवंगां, जिरे आणि मिरयां आणि हळद आणि मीठ. आणि हांवें हांगासर घेतल्या 4 तिख्यो मिरसांगो. एक मिक्सराच्या जारान कोथमीर अशी घालून घेवपाक जाय. आल्याचे कुडके, लसूण, तिखी, लवंगां, जिरे आणि मिरयां हे सगळे घालून घेवपाक जाय. तुमचे कडेन विनेगर आसा जाल्यार विनेगर 2 स्पून घालू शकता, नाजाल्यार असो लिंबू स्क्वीज करून घालून घेवपाक जाय. तुम्ही लिंबू स्क्वीज करतना स्क्वीजर यूज करू शकता, नाजाल्यार स्क्वीजर नाजाल्यार अशें हातान घालू शकता. हातान अशें घातल्या उपरांत ताजे जे बियो आसता पळय त्यो सायडीक येता. बियो घालपाक जायना, कित्याक बियो घालीत न्हू जाल्यार ते कोडू जाता. अशें बियो लिंबू स्क्वीज करून घालपाक जाय. सोमतेच तितून हळद आणि मीठ घालून घेवपाक जाय. गॅस ऑन करून ताचेर कांदो बरो असो रोस्ट करून घेवपाक जाय. तिखट मिरसांगो मिक्सराच्या जारान घालून घेवपाक जाय. कांदो असो बरो रोस्ट जाल्या उपरांत तो सोलून घेवपाक जाय आणि ह्या मिक्सराच्या जारान घालपाक जाय. ही पळयात आतां आमची पेस्ट रेडी जाल्ली आसा वाटून. ही चिकनाच्या पिसीसान घालून एक 10 मिनटां रेस्ट करून दवरपाक जाय. बरें मॅरिनेट जाता मागीर ते. मॅरिनेट 10 मिनटां दवरून मॅरिनेट जालेलें चिकन तातूंत घालून घेवपाक जाय आनी ते बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. चिकन बरें भाजल्या उपरांत पोळये वांगडा कांदो लिंबू वांगडा सर्व करून घेवपाक जाय. चिकन काफ्रियालाची रेसिपी तुम्ही विथ पोळी, विथ रोटी, विथ नान, चीज गार्लिक नान अशी खाऊ शकता. खूप तुमकां माझी रेसिपी आवडली आसतली आणि आवडली जाल्यार तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.